आमचो दुसरो फेज ही चळवळीचो सप्टेंबराच्या 23 तारखेसान सुरू करता. आमदारांक बॅट कदेल जाय रोमी लिपी जाय हे प्रोग्राम करू. ऑफिशियल लँग्वेज ऍक्ट तर अमेंड करतलो जाल्यार आमदारांची गरज आसा, दुसऱ्यांनी तो अमेंड करूंक जायना. सो हे लेजिस्लेशन असेंब्लीन पास जावंक जाय आनी ताकाच लागून हो आमदारांक बॅट दिवपाक ही आमची मुखेली हेतू आहा. फाटले पयले फेजीन आमी सगळे ग्रामसभेनी सुमार 50 ग्रामसभेनी रेजोल्युशन पास केले आनी लोकां मदें अवेरनेस रेज केले. आनी आतां गरज आसा आमदाराशी बॅट करून तांकां तेंचे कॉन्स्टिट्युएंटले लोकांक घेवन तांच्या लागीं भासाभास करूंक, तांकां रोमीचो विशय कसो आहा, कितें प्रॉब्लेम आहा, कशी आमकां प्रॉब्लेम जाता ते तांकां इस्कोटावन सांगपाक तांकां बरी खबर नासतली. सो वी वॉन्ट टू एनलायटन देम ऑन दीस रोमी इश्यू. कित्याक फाटीं जेन्ना क्रुजान प्रपोजल घातलो असेंब्लीन आनीक ऑफिशियल लँग्वेज एक्शन डिमांड्सान उलोवप येयलें तेन्ना क्रूज बाबडो MLA एकलोच उलयलो, एकलोच आनी दोग जाण ऑपोजिशन आहले उलयले. पूण चडशे आमचे मायनॉरिटी कम्युनिटीचे MLAs जे BJPन आहा ते उगी रावले. तेणी तांकां पाठिंबो दिवंक ना. आनी आतां दुसरी असेंब्ली जेन्ना येतली डिसेंबरान तेन्ना आमकां हेच प्रॉब्लेम जाल्ले नाका. तेका लागून आमी हे सगळे आमदारांक एकठांय हाडूंक सोदता रोमी विशयाचेर. तांकां आमी मॅडम पळयता ताचो हेतू न्हू आमी तांकां घेराव करूंक वयता वो आमी तांकां कितें हें करूंक वयता म्हणून म्हणजे आमचो एफर्ट जावन आसा पिसफूल. आमी पिसफूल वयतले, बरे भाशेन भासाभास करतले आनी डिस्कस ऑल द इश्यूज आनी बरे भाशेन हो कसो स्टॉप करूंक येता तांचे लागीं मांडटले. आमी 2 बिलां आमी तयार केल्या. पयलें बील जावन आसा टू डिमांड इक्वल स्टेटस फॉर रोमी लिपी अलॉंग विथ देवनागरी. आनी दुसरो बील जावन आसा इंट्रोडक्शन ऑफ रोमी कोंकणी इन schools in a phased manner starting from standard 1st to the 10th standard. हे स्टँडर्ड 1 पयल्या वर्साक, दुसऱ्या वर्साक स्टँडर्ड 2 हे भाशेन 10 वर्सां लागतली हे सगळें सेट जावपाक. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाची एका आडकोड येवंक जायना. ऑफिशियल एक्टान म्हणटा ते आमकां हात लावंक दिवना. सो इस्कॉलान कित्याक आडायता ते म्हाका अजून सजमना. म्हणजे तेंचो हेतू कितें तो, कितें रोमी लिपी सारकी काबार करून पळोवता आय डोंट नो. सो हाचे हेका लागून ही आमची गरज आसा. आमचे मायनॉरिटीज MLA जे आमी वेंचून काडल्या तांकां पयलें सजमो कित्याक रोमी लिपी कोण वापरता. रोमी लिपी वापरता चडशी आमची मायनॉरिटी कम्युनिटी अराउंड 35% ऑफ द गोवन पॉप्युलेशन. आनी हे जे मायनॉरिटी कम्युनिटीचे MLAs आहा तेंच्यांनी तांकां निवडून हाडले. 50 ग्रामसभेनी आवाज येवप म्हणचे आवाज कितें सांगता आमकां. हो आवाज एके भाशेन आमदारांनी आयकूंक जाय आनी ताचेर उपाय घेवंक जाय. कित्याक एके भाशेन ती फॉर्स आहा ताका सांगता ही आमकां ही आपणाचे डिमांड आनी हेजेर तुमी उलोवंक जाय असेंब्लीन. तेंच्यांनी असेंब्लीन उलोवंक जायना, आमच्यांनी असेंब्लीन उलोवंक जायना. फकत आमदारांनी करूंक येता. बरो आमदार जर आसत ताणें हेजेर लक्ष दवरूंक जाय. ग्रामसभेनी कितें चलता, लोक कितें उलयता ताचेर. आयज एक्झाम्पल बाब क्रूज सिल्वान दिलें, बरें एक्झाम्पल सगळ्या आमदारांक. ताणें आमी इन्सान नासतना वो आमी आमकां एक लेटर बरयली लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी कमिशनर ऑफ लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज आनी आमच्या हातांत एक चीट दिली. कमिशनरान कमिशनर ऑफ लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज हाणें हे विशयाचेर चवकशी करची आनी ताबडतोब रोमी लिपीक मानाचो जागो दिवप.